हाय नमस्कार. हांव तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता हो म्हजो ल्हानसो व्हिडिओ पळयतल्याक. चिकाली बायो क्रुसडायज हो एक ल्हानसो पंगड. हो पंगड घडोवन हाडटा पारकोणे. कितें तें सांग. आयज 4 वर्सां जालीं हो पंगड पारकोणे आपले हे संवसाराक परगडटा. गोंयच न्हय आख्ख्या संवसाराक तांचे पारकोणे वेता. आमची कोंकणी मायभास ती उचले पावणे धरून वागता आनी आमी गोंयकार आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यात. पूण आमचो गोंयचो मोग आमी विसरूंक नात. आमची कोंकणी मायभास सदांच पोरदेसां रावन आमी वयर वयर दवरतात. आनी आयज हे चिकाली बायो कुसडायज हो पंगड तेच भाशेन आपले पारकोणे घालून आख्ख्या संवसाराक फाकाडटात. सबाशकी तांकां म्हज्यो ताळयो तांकां. पारकोणे हो उमाणे हें एक दायज आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां दवरून गेल्यात. पूण आमी हें दायज आमी विसरूंक फावना. आमी परगट करूंक जाय. आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आयज चिकाले बायो क्रुसडायज हांकां हांव काळजांतल्यान दिनवास आठयता. ताणें म्हाका एक संदी दिली म्हणून हें म्हजें पारकोणें तुमच्या मुखार दवरूंक. तुमी म्हणटले पारकोणें घालूंक हांव कोण काय म्हूण. हांव कॉमेडियन जुनियर लुईस एंटनी गांवांत मेनावलीचो एक ल्हानसो तियात्रीस्ट कोंकणी पालकाचो. हांवें गोंयांत जायते तियात्र नाचलो तशेंच जमनीवयले खेळ हांव नाचलो. व्हडल्या व्हडल्या डायरेक्टराक हांवें एक्टींग केलें. आतां सद्याक हांव परदेसांत बारींत नोकरी करता. पूण एक गोंयचो मोग हांव विसरूंक ना. आमची कोंकणी मायभास बारीन हांव सदांच फुडें वता. परगट करता. सांबाळून दवरता. हांवें जायते तियात्र बरयले. म्युजिकल शो केले आनी करीत आसा. व्हडले व्हडले कलाकारांक गोंयांत हांवें बारीन हाडले. वारीच्या गोंयकारांक हांवें दाखयले. पूण बारींचो गोंयकार म्हाका केन्नाच साडिना. सदांच आपलो तेंको दिवन आमचे कोंकणी मायभाशेक उचले पांड्यार दवरता. हांव आनीक फावट चिकाले बायो क्रुसडायज हे पंगडाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी उर्बेन तांकां ताळयो मारता. ही आमची कोंकणी मायभास ती परगट करतात म्हणून. आतां आयकात म्हजें पारकोणें. सांगता तुका दामल्यार मोग लागता. तुका पयल्यार बूक मोडटा. आनीक फावट सांगता तुका दामल्यार मोग लागता. तुका पयल्यार बूक मोडटा. कितें तें सांग.